सुशासन आणि गरीब कल्याण के साथ 11 वर्ष या कार्यक्रमाअंतर्गत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्ली आसात आणि खऱ्यांनी खूप बरें दिसता। संकल्प से सिद्धी हो कार्यक्रम जो वास्को वाठारांत घडून हाडलेलो आसा एज अ प्रभारी म्हाका आयज खूप खुशी भोगता। इतल्या व्हडल्या संख्येन लोक आयिल्ले आसात आयज आणि हे एकूच दाखवून दिता की 11 वर्सां पयलींचे भारत, 11 वर्सां पयलींचे गोय, 11 वर्सां पयलींचे वास्को हे आता 11 वर्सांत कितले सुदारलेले आसा, कितली डेव्हलपमेंट जालेली आसा ह्याच्या वयल्यान कळून येता। लोक जातात जाय तितले हांगा हॉलान जायना इतले लोक आयज जालेले आसात। हेचे एकूच कारण आसा ते दाजी बाब ज्यांच्यांनी वास्को या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतली वर्सां जावना ती डेव्हलपमेंट केलेली आसात। जायत्या जाणांनी सांगलेले आसा कितें कितें केलें आसा, कितलेशे कोटी मोडून तेंच्यांनी वास्को भितर केबल अंडरग्राउंड केबलिंग हाडलेलें आसा जे प्रत्येक आमकां नरकासूर जावं कसलेय फ्लड जावनी त्या टायमार आमकां त्रास जाताले, व्हडले व्हडले ट्रक येवपाक त्रास जाताले। पूण आयज एक बऱ्या पद्दतीन कितलेय कसलेय हायटीचे सामान येवनी पण ते आमकां केबलाचो त्रास जायना। त्याच पद्दतीन बस स्टँड येतले बाकीचे तेंच्यांनी जायते सांगलेले आसा। तळे पळयला तुमी वास्को ते इतली वर्सां कोणूच ते तळ्याकडे पळयनासलेलो त्याचेय डेव्हलपमेंट चालू झालेली आसा। सो असे जायते डेव्हलपमेंट वास्को वाठारा भितर दाजीबाईन केलेले आसा। त्याच पद्दतीन आमच्या देशा भितर आमचे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी डेव्हलपमेंट केलेली आसा जी आमकां सगळ्यांक परते 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 आमकां लोकांक सांगूंक जाय। कित्याक लोक आयज ऐकले फाल्यां विसरता पण हे लोकांक परते परते आठवण करूंक जाय म्हणून संकल्प से सिद्धी या कार्यक्रमा अंतर्गत आयज आमी सगळी एकठांय जाल्ली आणि एक बऱ्या प्रकारचे वातावरण या सभेन घडून आयिल्ले आसात। आणि आयज आमकां मेन स्पीकर म्हणून आमच्या मदीं लाभलेले आमचे गोंयचे एक्स डेप्युटी आमचे सीएम बाब आमचे बाबू कवळेकर जे सदांच आमचे दाजीबाईक सपोर्ट करता आणि सदांच एक डाऊन टू अर्थ मनीस म्हणून सदां आमच्या सगळ्या लोकां वांगडा वावरता। सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण म्हणल्यारच आमच्या आदाराची 11 वर्सां कंप्लीट जातात आणि जे 11 वर्सांच्या तालुक्याचे भितर तेमी जे कितें निर्णय घेतले आणि जे कितें देशा खातीर जे केल्लें आसा ह्या उल्लेखनीय कार्य आसा आनी तेजे खातीर 11 म्हळ्यार हॅट्रीक करून 11 वर्सां आमच्या आदरणीय पीएमाची आनी तशेंच आमचे गोंयचे सरकार तेजे हॅट्रीक जाल्लें आसा आनी जे स्पोर्ट पावलांनी म्हणटा डबल इंजीन सरकारान एकठांय जावन जी कार्य केलें आसा जें काम केल्लें आसा हेजे थोड्याशा लोकांक परत दळणी म्हळ्यार याद करून दिवप हे हेतून हो कार्यक्रम हो कार्यक्रम जो हांगा बऱ्यापैकी म्हणजे एक बरें शानदार अशें आयोजन जालें राज्य सरकार तेज्या वांगड्यांनी बऱ्यापैकी आयोजन केलें आणि फक्त आमी लोकांक सगळें खबर आसाच की 11 वर्सां भितर आमच्या प्रायम मिनिस्टरान कितें केलां, कशे धाडशी निर्णय घेतले आसात, कशे पद्दतीन कार्य केलें हें सांगपाची गरज ना। तरी देखून जे प्रमुख काही हे आसात तो सगळ्यांक खबर आसतलें की आर्टिकल 370 आसतलें, इक्वल तलाक आसतलें, अशें म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें काम आसतलें, जे आमचे आतंकवादी ज्या पद्दतीन आमचे हे करी ताका प्रत्युत्तर दिवपाचें काम आसतलें किंवा सगळे चौफेर विकास जो आमकां दिश्टी पडटा हो तो आख्खे खंयच भेदभाव करनासतना कमीच गोंयाचो जर विचार करीत जाल्यार 30-35 हजार कोटी ते सेंट्रल साकून आमकां निधी दिल्ली आसा जेणे करून हे सगळे आमकां चौफेर विकास दिश्टी पडटा। भितर आज आमची संकल्प सभा म्हणजे सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण हाची 11 वर्सां आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रायम मिनिस्टराच्या सभेन आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा आणि ही 11 वर्सां कशी आशिल्ली, सेवा कशी जाली, सुशासन कशें जालें आणि गरीब कल्याणाच्यो कितल्यो योजना जाल्यो हे सगळें सांगपाचो ह्या संकल्प सभेन हो एक प्रयत्न आशिल्लो। आणि सगळ्या आमकां खबर आसा की ह्या 11 वर्सांत एक नवो भारत आमी पळयला, एक बदलता भारत हाचें चित्र आमी सगळ्या कडेन पळयत वतात। हालींच आमी पळयलें की पहलगामाक जेन्ना आमच्या 26 ट्युरिस्टांक नाजाल्यार आमच्या भारतीयांक मारले तेन्ना आमकां सगळ्यांक राग आयलो। त्या रागाचो परिणाम असो जालो की आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री आमी एक स्ट्रॉंग लिडरशीप कशी आसची ती आमी पळयतात। प्रिसिजन टार्गेटींग करून म्हणजे पाकिस्ताना भितर 9 तांचे टेररिस्ट कॅम्प्स तांच्यो एअर बेसीस आमी उद्ध्वस्त केल्यो आणि दाखोवन दिलें की भारत हो नवो भारत आसा, हो पोन्नो भारत ना, आमी दोनूय भारत पळयल्ले आसा आणि त्या खातीर हो नव्या भारता भितर कितें कितें गोश्टी जाल्या अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्या ज्यो आमी आज आमी कार्यकर्त्यां मुखार दवरता आणि हे आमचे कार्यकर्ते फुडें व्हरतले। आणि आमी सगळ्या कडेन पळयता आज 33% रिजर्वेशन आसूं नाजाल्यार कोविडाच्या काळार सगळ्याक 2 वॅक्सिनां दिवपाचें हें आसूं हे सगळे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री हे केल्लें आसा, एक धाडस दाखयल्लें आसा सगळ्या बाबतींत। आर्टिकल 370 काडटा आसतना पसून काश्मीराचें
एक मोठे धाडस आणि त्या खातीरूच आज आमी पळयता की कश्मीरान एक बरें वातावरण एक डेव्हलपमेंटाचें वातावरण आज सगळे कडेन पसरिल्लें आसा आनी बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी म्हणजे राम मंदीर जावं नाल्यार तें वक्फ बील जावं नाल्यार ट्रिपल तलाक जावं हे सगळे विशय जे 60-60 वर्सां उकून उरिल्ले हे आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री 11 वर्साच्या कार्यकर्तीन पुराय केल्ले आसा आनी ताच्या खातीरूच सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण हे आज आमी लोकां मुखार सगळ्यां मुखार दवरता सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे 40 सभा जातल्यो आनी एक बरें वातावरण आज गोंया भितर उरता आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर एक बरें काम करता सगळ्या कडेन उदरगतीचें वातावरण आसा आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना आमी सगळ्यां पर्यंत पावता सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण हे 11 साल संकल्प से सिद्धी हो कार्यक्रम आयज आमी सगळे जाण हांगा मनयतात मोदी सरकाराची 11 वर्सां कशी गेली आनी ती कशी आसली हे आमी सगळे जाण जाणा आयज सांगतना भरपूर खुशी जाता की ह्या सरकाराची प्रत्येक स्कीम ही सर्वां पर्यंत पावल्या आमी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर रावन हेज्या फुडें अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वांचेर आयज आमचें काम चल्लेलें आसा सांगतना बरें दिसता की भरपूरशे जे स्किम्स आसा ते आयज लोकां पर्यंत पावता लोक तेजो लाभ घेता आनी एक उपकारान थँक्यू ह्या सरकाराक म्हणटा आमच्या सरकाराचे जे 4 खांबे आसा युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब कल्याण आनी हे सगळे खांबे आयज खंय तरी ह्या सरकारान घटमूट केला आयज आमी 4 क्षेत्रांनी घट आहा